How did this happen? Whether the people approached you? What was the decision? सांगपाचें म्हणलें जाल्यार लोक रावतालो हें पंचायत इलेक्शन केन्ना येतलें आनी सरकाराचें डिक्लेअर जालें 10 तारीख ऑगस्टाची नॉमिनेशन इलेक्शन डेट. सो सगळो लोक गांवचो लोक सगळो तयार जालो की आमी आमच्या गांवांनी पंचायत इलेक्शनाक कॅन्डिडेट घालपाक. जेन्ना हांव जो वेलसांव पालीचो एज अ सोशल वर्कर मुगेले भुरगेपणी हांवें मुगे गांवांत काम केलां आनी लास्ट टायमा पासून मुगेले पॅनलान डिप्युटी सरपंच जाल्ली मुगे वॉर्डान. सो म्हाका जायतो लोक एप्रोच जालो की आतां हें इलेक्शन कशें करया. हांवें सांगिल्लें तांकां की बाबा वेलसांव पाली इसोरची पंचायत इज अ 7 मेंबर पंचायत. सो 7 मेंबर पंचायत जे बरे लोक आहा क्वॉलिफायड लोक आनी लोक एक्सपिरियन्स लोक आहा ते तरी आमकां मेळ्ळो. हांव तुमचे बरोबर म्हजो आदार तुमकां दितलो कित्याक एज अ सोशल वर्कर तुमी पळयलां हांव कितेंय जाल्यार वेलसांवचो लोक म्हाका फोन मारता कितें रस्त्यार फोन पडले कोण लायट पेटना कितें आनी कितें जालां आनी म्हजो वावर म्हाका गांवच्या लोकांचो मोग आहा म्हज्या गांवच्या गांवचो मोग आहा. सो त्या पासत हांवें चिंतलें जे लोक म्हाका एप्रोच जाताय कॅन्डिडेट एप्रोच जाताय हांवें पळयलें क्वॉलिटी जे कॅन्डिडेटांक काम करपाची आसतली ताका लागून हांवें 100 कॅन्डिडेट हांवें तयार केले. जो एक आहा वॉर्ड नंबर 1, वॉर्ड नंबर 2 लेडीज, वॉर्ड नंबर 3 वॉर्ड नंबर 1 लेडी आहा, वॉर्ड नंबर 4, 5, 6 हय 7 सो आज हांवें नॉमिनेशन बोले. आतां सांगपा म्हणलें जाल्यार एक वॉर्डान वॉर्ड नंबर 2 आहा ती लास्ट टायमा डिप्युटी सरपंच ताकाय लोक एप्रोच जालो तेणें म्हणलें तुवें जायतें काम केलां सो तुजो आमकां ह्या वॉर्डान तुजी गरज. सो जेन्ना लोक एप्रोच जालो हांवें सांगिल्लें तुमचो आतां ताका इलेक्ट करपाचें तुमचें काम. सो ती एक ती जाली. सो वॉर्ड नंबर 1 जी 1 तुवें जायते जाण चोवपाक गेले जाल्यार जी 1 बसयल्या शी इज अ टीचर क्वॉलिफायड आनी शी इज नॉलेजेबल. सो म्हाका खुशाल दिसलें की ह्या मनशाक हांवें सपोर्ट करूंक जाय. सो 3 जाले. 4ांकूय मुगे चेडो जो म्हजे बरोबर सोशल काम केलां आनी हो वॉर्ड 4 वॉर्ड हो मुगेलो. सो मुगेल्या बिगिनींगसून लोक म्हजे बरोबर आयला आनी म्हाका खूब आहा 4 मुगे लोक आमकां इलेक्ट करता. जसो 2 जो बसलो ती मुगे डॉटर इन लॉ जी डिप्युटी सरपंच आसली तेकूय जायती नॉलेज आहा. 3रो जो बसलो तो सारको आमचो सारको केपेबल म्हळ्यार तो एक कॅन्डिडेट जो पंचायतांत इतली वर्सां बिगिनींग पंचायत तेदोसून 36 इयर्स तेणें काम केलां एज ए क्लार्क. आतां तो रिटायर्ड जातरी म्हाका दिसलें ताकाय जायतो लोकांचो नॉलेज आहा आनी नॉलेजेबल पर्सन हांवें 3 बसयला. सो 4ांकूय 5ूय तसोच 5 बेलन. सो तोय तसो एक्स जो आसलेलो तेणें लोकां मदें केलां काम तोय वचून बसला. आनी basically all qualified and well experienced people. Well experienced आनी the people from the ward they have selected this. आनी तेणें सांगलें म्हजो आदार जाय म्हणून. सो हांवें म्हज्या हेल्थ चिंतनासतना इवन एज अ सिनियर सिटीजन हांव तेंचे बरोबर आज येयलां की आनी हांव तांकां म्हजो सगळो सपोर्ट दितलो. जो आमकां जाय कितें ज्यो गव्हर्मेंट स्कीम येताय आनी कितें येता ते इम्प्लिमेंट करून विलेजी लोकांक कितें तरी मेळपा जाय. आनी इसोरशी तसोच तो पयलींचो एक सरपंच ताकाय तोय बसला. सो हांव मागतां ते तुमच्या माध्यमांतल्यान जे लोकांक हे पॅनलाक चोय हे इंडिविज्युअल कॅन्डिडेट जे बसले तांकां तुमचो आदार दिलो जाल्यार आमकां वेलसांव ब्युटी वेलसांव करपा जाता. बरे जे गव्हर्मेंटाकडच्यान सवलती आहाय एज ए काजी बोर्ड आज आमच्या MLA आतां आहा. सो जायत्यो काजी बोर्डां स्कीम आहाय त्यो लोकां मदें त्यो पावोवपाक हो मुगेलो प्रयत्न आसतलो. आनी हे 6 जाणांक जे न्यू इलेक्टेड गायले तांकां म्हजो भरपूर आदार आसतलो. आनी सुरवातेकूच आमी थोडे कडेन झाडां आसलेलीं तें काम हांवें मुगे एज अ सोशल वर्कर आमी काम केलां. सो म्हाका तुमकां देव बरें. थँक्यू. Madam Sylvie, you have already been a deputy sarpanch, a lot of experience. I used to make panel gaila. A lot of people will be joining you. I say nomination file केला for the forthcoming Panchayat election आणि हांव रिप्रेझेंट करता वॉर्ड नंबर 2 तो लेडीज वॉर्ड जाता सर. गेल्या 5 टर्माक हांव कॉन्टेस्ट जालें वॉर्ड नंबर 4
आनी इलेक्ट जावन हांव आतां म्हगे टर्म कंप्लीट केला एज अ डेप्युटी सरपंच आनी हे फाटी हांवें चिंतलोलें हांव इलेक्शनाक बसपाना म्हूण म्हगे वॉर्ड चॅनल जालो आहा बट लोकांक जेन्ना कळ्ळें हांव हे फाटी इलेक्शनाक बसना आनी जेन्ना वॉर्ड नंबर 2 लेडीज वॉर्ड डिक्लेअर जालो थिंगाचे जायते वोटर्स म्हाका अप्रोच जाली आनी ते म्हाका म्हणूं लागली तूं तरी वॉर्ड नंबर 4 हे फाटी बसना जाल्यार वाय डोंट यू रिप्रेझेंट हांव वॉर्ड काय मो तुगे आमकां चोयला तुगे एक्सपिरियन्स आहा आनीक तूं आमच्या वॉर्डान बसत जाल्यार आमकां जायते बरें जातलें अशें म्हणून सो तेंगे सगळ्यांगे सपोर्ट चोवन आनी तेंगे उतल्या मान दिवपाक हांवें आयज वॉर्ड नंबर 2 नॉमिनेशन फायल केलां. Sir, for the last 36 years, Panchayat you have served. You exactly have ideas about how the forms are to be filled and everything. You are going to become a candidate yourself. किस सांगू शकता तुम्हाला? सांगपाचें म्हणल्यार हे इलेक्शनाक बसपाक म्हाका बिलकुल खोशी आसूंक ना पूण जे लोक आमच्या विलेजीस 30 आनी 6 वर्सां हांवें पंचायतीन काम केलां चडशे जाणां जाल्ले एप्लिकेशन बरोवपाक जाणां आसले तसले लोक न्हू ते आहात तसले पूण ते येवन सांगपाक लागले बाबा तूं पंचायतींत आहा आतां रिटायर्ड जाला पंचायतीन आसतना तूं सारकें हेल्प करतालो आमकां एप्लिकेशन बरोवपाक कितें हेल्प करपाक कितें सर्टिफिकेट येयल्यो रोखड्यो दिवपाक आतां तूं रिटायर्ड जाला पंचायत इलेक्शनाक तूं पोस्ट तूं थंयच आसतलो आमकां आनीक हेल्प जातलो चड करून हे वॉर्ड नंबर 3 आहा पळय तितले लोक चडशे येयले आनीक हांव सांगपाचें म्हणल्यार न्यू फेस न्हू तांकां एज ए सदांच मेवपी तांकां पंचायतीन येयल्यार सदांच वळखोवपी ते सो हांव मागीर रोकोजियाक एप्रोच जालो रोकोजी म्हाका एप्रोच जालो बाबा कितें करुया अरे तुज्या विलेजीर सांगता जाल्यार तूं वच फुडें हांव आहा तुजे फाटल्यान अशें करून हांव हे पंचायत इलेक्शनाक कंटेस्ट जावपाक हांवें फॉर्म भरला आयज. So new political career, known face. Of course. All the best. Thank you. Madam, I तुम्ही फॉर्म बोललेले आहात सांगू शकता पहिली फॉर द फर्स्ट टाइम व्हॉट यू वांट टू से ना मुगे वॉर्ड मेंबर्सान म्हाका सपोर्ट केला देखून हांव आयज थिंग आहा आनी कितें बरें आहा तें वावर करपाक सोदता आनी थँक्यू वेरी मच. जिम द फर्स्ट टाइम इन पंचायत इलेक्शन कधी बारा काम केला तुवें बट एज कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन की सांगू शकता आज नॉमिनेशन आमी आज बोलां 24 जाणांनी आनी आज बरी खुशालकाय कित्याक हें पॉलिटिक्स कॅरियर म्हाका न्यू न्हू कित्याक इतलीं वर्सां हांव डॅडी बाराबर काम केलां आनी आमची बराबर हे पॉलिटिक्सांत वाडोला आनी जायत आमगेले सपोर्टर जे डॅडी बाराबर भोंवताय ते लागले तूं फुडें यो तुंय हे पाटी आमकां जायो आनी तुमी जाणाय जे चोयल तेश कोन्न जायतो लोक आमकां बरी सदां इन टच आहा कॉन्टेक्ट आहा आनी हो फेथ तेमगे वाडोवपाक आनी जीं कामां आनी कितें नेटान जावपाक आहाय तीं आमी सगळे वांगडा मेळोन आमी करपाक आमी प्रयत्न करतले. थँक्यू वेरी मच.